हांवें म्हजे सगळे जे ऑफिसर्स जे आसात तांकां हांवें डायरेक्शन दिल्लें आसा की जे प्रोजेक्ट सध्या कंप्लीट जाल्ले आसात किंवा 90% कंप्लिटेशनाचेर पाविल्ले आसात ते पयलो आमी कंप्लीट करूया आणि ते लोकार्पण करूया हे पयलो मेसेज हांवें ह्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक दिल्ले आसात. दिस इज द फर्स्ट टायम आय एम होल्डिंग द मीटिंग विथ द DSY. त्याच बरोबर SCG बरोबर हांवें मिटींगूय घेतिल्ली आशिल्ली. जॉयंटली मीटिंग आय एम गोइंग टू फिक्स ऑन कमिंग मंडे सो दॅट द इंटरनल इगो बाकीचे सगळें जर कितें जर असलें जाल्यार ते आय जस्ट वॉन्ट टू सॉर्ट आउट द इश्यूज. एक गोष्ट हांव सातत्यान मानता की हांव म्हाका दिसता म्हज्या प्रत्येक स्पिचीन ज्या वेळाचेर हांव कला आनी संस्कृतीक मंत्री आशिल्लो आजूय आसा हांव सातत्यान उलयतालो खेळ आनी कला अशी एक दोन क्षेत्र आसात ज्या क्षेत्रांत आमी आमच्या राज्याचें आनी त्या एका वैयक्तीक मनशाक आमी नांव आमी प्रसिद्धी प्राप्त जावपाक शकता. पूण तेज्या खातीर आशिल्लें इन्फ्रास्ट्रक्चर एज पर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय ऑफिसर इन्फ्रास्ट्रक्चरा संदर्भात कांयच प्रॉब्लेम ना अशें ताणीन म्हाका सांगिल्लें आसात. बट ओन्ली द प्रॉब्लेम इज दॅट मेंटेनन्स. मेंटेनन्स कित्याक उरिल्ले आसात? मेंटेनन्स जितले आमी घर जेन्ना आमी वापरतले तितले तेचे निव्वळ उरता तेची स्वच्छता उरता आणि म्हणून जितलो आमी खंयचो एक इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरतले फॉर एक्झाम्पल हो स्विमींग पूलूच जर घे जाल्यार तो तेजे मेंटेनन्स बरे प्रमाणे जातलें. आणि त्या संदर्भात म्हाका एक खबर आसा अभाव आसा डिपार्टमेंटान अभाव आसा. ऑफिसर्स केदोय व्हडलो ऑफिसर सुद्दां जर आसलो जाल्यार तो वन मॅन तो शो करपाक शकना. तेज्या फाटल्यान ताका सबऑर्डिनेटेड जे स्टाफ जे आसात ते सुद्दां तितलेच महत्वाचे आसात. म्हजें एकमेव ध्येय आसा एकमेव धोरण आसा की ह्या आमचो गोंयचो एक खेळगडो मालगडो जावचो गोंयानूच न्ही भारतातूच न्ही तर जगाच्या 7 समुद्रा पलीकडेन वचून तेणी नांव मेळचें आणि तेजे खातीर बक्षीस हें नक्कीच आसतलें. कारण जो पर्यंत आमी आजच्या युथाक मोटिवेशन करनात जो पर्यंत तांकां आमी पक्ष आमी दिनात तो पर्यंत ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करणे हे खूब डिफिकल्ट आसा हें म्हाकाय तेजी जाण आसा. पूण ह्या संदर्भात ह्या स्विमींग पुलाच्या संदर्भात जो विषय जो आसा हांवें ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन गोश्ट केल्ली आसात. ताजे विशय कितें आसात हांव तुमकां डेट दिना पूण डेफिनेटली आय विल कॉल अ स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स ऑन दीस स्विमींग पूल. पूण जात तितले बेगीन नातले बेगीन हो स्विमींग पूल लोकार्पण करपा खातीर हांव कटिबद्ध आसा. बाकीचे सगळे जे कोण आवाज काडटले तांचे हांव तांचे कडेन मागणी करता तुमचे विशय फाल्यां सगळे आमी इनॉर्गेशन केलें लोकार्पण जालो फाल्यां सगळे टिका नाका कितें आसा तें आतां येवन सांगपाचें जेणे करून आमचे कडेन हातान जर कितें जर आसा जाल्यार तें आमी तातूंत भितर थोडेशें मॉडिफिकेशन करून आमी कंप्लिटली लोकार्पण करपा खातीर आमकां शक्य जातलें. आमचे DSY आनी SAG ह्या दोन्ही डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत जी कामां स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा खातीर करपाक जाय त्या संदर्भात आमी करपा खातीर कटिबद्ध आसतले. बाकीचे आतां ही आमची एक इन्स्पेक्शन जाले नंतर आय विल सीट विथ द एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आमचे SAGचे ऑफिसर्स आसात त्याच बरोबर DYSCचे ऑफिसर्स आसात कॉन्ट्रॅक्टर्सांक हांवें आपयलेले आसात. तांचे भितर हांव डिस्कशन करून तांचे डिफिकल्टी कितें आसा कित्याक उरिल्लें आसा ते सगळें जाणून घेतलो आणि एक डेट फिक्स करतलो आणि ते डेट फिक्स केलो त्या टायमाक डेटाक आमी इनॉग्रेशन करतलो हे म्हजे सगळे गोंयकारांक आणि खास करून पणजेकारांक उतर जावन आसा. गोविंद बाब तुम्ही आता रिव्ह्यू मिटींग घेता आसतना तुम्ही एक पॉयंट असो केलो की बजेटान स्पोर्ट्साक निग्लेक्ट जाल्लो आसा ह्या गजाली. आय थिंक एज पर द स्पोर्ट्साचे बजेट जर पळयलें जाल्यार खुबशे निग्लेक्ट जाल्लो असो अशें म्हाका दिसता कारण इट इज ओपन सिक्रेट. कारण इट इज अ गव्हर्मेंट डॉक्युमेंट आसा ओपन डॉक्युमेंट आसा. पूण जर आमकां फोकस खेळ जर आमकां जर बळकट जर करतलो जाल्यार फायनान्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण ज्या वेळाचेर एक भुरगो जेन्ना खंय तरी प्रॅक्टीस करता ताची खावड जी आसता ताका जे लागणारे बाकी सगळे काही गोष्टी ताची केअर घेवप जबाबदारी घेवप सगळी आमचीच जावन आसा. त्याच बरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चर हे मेंटेनन्स आमकां करपाक जाय. त्या संदर्भात ज्यो काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो ऑनरेबल गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आमी उलयतले कारण ह्या संदर्भात बजेट करपा खातीर एखाद वेळ आमी फाटी फुडें कित्याक उरले आसतले कारण कोड ऑफ कंडक्ट लागेल सो ऑफिसर्स हॅज प्रिपेर्ड दीट बजेट. पूण आय हॅव ऑल्सो गिवन डायरेक्शन्स टू माय ऑफिसर्स की सप्लिमेंट जेन्ना बजेट आसतलें त्या वेळाचेर तुमकां कितें कितें जाय ह्या संदर्भात तुम्ही एक म्हाका एक चार्ट किंवा एक म्हाका डॉक्युमेंट तयार करून दिता सो दॅट आय विल प्लेस इट बिफोर द फायनान्स डिपार्टमेंट अँड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मुकून हांव तें सँक्शन करून घेतलो. एकूच गोष्ट हांव सांगता आमी इतलें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केल्लें आसा गोंयान एज अ स्पोर्ट्स खेळा मळाचेर म्हण ताजो जर प्रॉपर जर यूज जर जायना जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चराक कांयच तुका उपयोग ना आणि म्हणूनच हे प्रॉपर युटिलायझेशनाक येवप हे प्रॉपर वापरान येवप हे आमचे प्रत्येकाचें पयलें कर्तव्य जावन आसा आणि त्या खातीर ह्या युवकां खातीर हांव झडटलो
हांव रात दीस काम करतलो आणि गोंयचे मळाचेर एक मालगडे म्हणजे डायमंड जावपा खातीर म्हजो तांकां पॉलिश करपा खातीर म्हजी एंटायर टीम जी आसा ती हांव तयार करतलो. गोविंद बाबू हे जर काम पळयत जाल्यार हे खेलो इंडियाचे एक सेंटर जावन हय. आसा आनी मॅक्झिमम पेरंट्स ह्या जे रिनोव्हेशन केलां आतां हे सगळें तेचेर नाखूश आहा. ते म्हणटा कितें येदें व्हडलें रिनोव्हेशन केलां पूण स्विमींग पुलाक कांयच हात लावंक ना. दुसरी गजाल 3.5 वर्सां हें काम चालू आसा. सो हेचेर तुमी कॉन्ट्रॅक्टर वांगडा बसून हे कितें आम्ही आत्ता म्हणलं न्ही आय एम गोइंग टू सीट विथ द कॉन्ट्रॅक्टर्स. इवन आय अपील्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द पेंजिमाइट्स. तुमची जर कितें सुचोवणी जर आसात सजेशन जर आसात यू जस्ट गिव मी इन रायटिंग. हो रिनोव्हेशन आसा. इट इज नॉट अ न्यू कॉम्प्लेक्स. रिनोव्हेशन असल्या कारणान ज्यो आमकां रिनोव्हेशनाच्या क्रायटेरिया भितर बसतल्यो त्योच काही गोष्टी आमी अल्टरेशन करपाक शकता. आमी थोडेशें मॉडिफिकेशन करपाक शकता हेंवूय सांगता. प्रत्येक प्रोजेक्ट ज्या वेळाचेर गोंयान आयलो थंय 100% जो मनीस जो आसा सिटीजन आसा इवन प्रेस मिडिया दे आर नॉट गोइंग टू सॅटिस्फायड. सो जेन्ना आमी हें बरेंच पयलूचो हो कॉम्प्लेक्स आसल्या कारणान आमकां खंय तरी कॉम्प्रमायज करपाक जाय. बट डेफिनेटली द न्यू टेक्नॉलॉजी आणि नवे सगळे काही गोष्टी घेवन आमकां मुखार वचपाची गरज आसा. पूण त्याच म्हणजे हो पयलो लोकार्पण करप हें पयलें प्राधान्य हांवें दिवपाचें ठरवलेलें आसा. फाटल्या 2 वर्सांत कोविड आसलो. कोविडान चडशे स्पोर्ट्स एक्टिव्हिटी बंद आशिल्ल्या. सो मोस्ट ऑफ फंड यूज जावंक नाशिल्लो. सो तुमी तेचे कडेन कशें पळयता? एक गोष्ट इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ ओनली गोवा. गोंयचोच हो विशय नाशिल्लो. हो संबंध देशाचोच न्ही तर जगा वयलो हो विशय जावन आसा. त्या संदर्भात कशें पळप आणि कशें न पळप हें ताजेर रिव्हिजन करप आणि जो 2 वर्सांचो कालखंड आमचो जो वाया जो गेल्लो आसा जी भुरग्यांचे भितर आज स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी जी आसा तांचे भितर मरगळ जी आयिल्ली आसात तांकां रिवायव करप तांचे भितर तें एन्थ्युसियझम किंवा मोटिवेशन तांकां हाडून तो कॉप अप करप हें तितलेंच म्हजें एक ध्येय आसा. पूण डेफिनेटली आय एम गोइंग टू सीट विथ ऑल द कोचीस ऑल द BPEd टीचर्स हू आर बीन वर्किंग इन द डिफरंट स्कूल लेवल कॉलेज लेवल ह्या सगळ्या कडेन हांव बैठक घेवपाक ठरलेलो आसा. आय हॅव ऑलरेडी गिवन द डिरेक्शन टू माय डिपार्टमेंट. तांचे सजेशन्स तांचे कितें बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट इन दॅट. They are the expert in that. We are going to take the experts from the all these BPEd teachers, coaches and the general administration जे आसा त्या संदर्भात आम्ही त्यांच्याकडून व्ह्यूज घेतल्यानंतरच हांव एक ढोबळ प्लॅन आणि तो रोड मॅप हांव करतलो. गोविंद बाब तुम्ही जेन्ना चार्ज घेतलो तेन्नाच्यान तुमचो एक परत स्टेटमेंट येता तो की स्पोर्ट्सा भितर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व जावचें ना. हे कित्याक दिसता तुमकां की हेन पयलीं तशें जाला काय खंयच्यान हो स्टेटमेंट येयलो? हांव हेजे पयलीं जाला ना जाला ते हांव म्हाका खबर ना. पूण अशे बरेचशे लोक जे आसात आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल एंगल. बरेचशे लोक आसात आपले भुरग्यांक घेवन येतात थंय इन्फ्लुअन्स मारपाक येता. दॅट शुड नॉट बी एंटरटेन. आनी हांव पेरंट्सांक पयलूच सांगता जो कोण येतलो तो बरो सुद्दां आसा ताका भायर मारतलो. नो इन्फ्लुअन्स इन द पॉलिटिक्स इन द स्पोर्ट्स. तुम्ही म्हटलं मागाशी मेरिटार सगळे सिलेक्शन झाले ह्याच्या आधी अशें सेटिंग जावन वयर जाय ते म्हाका खबर ना. बिकॉज हांवें आज पर्यंत हांगसर जर्नी केले पळय न्ही आय हॅव कम ऑन द मॅरिट्स. गोविंद बाब प्रधानमंत्री मोदीची खेलो इंडिया एक मुवमेंट आहा. बाकीच्या राज्यांनी ती बऱ्यापैकी चलता पूण हांगासर जेन्ना सगळ्या वांगडा उलयता ते नाखूश आहा. ही मुवमेंट तितलं हें जावना खेलो इंडिया गोंयांत. सो ते कडेन तुमी कशें पळयता? कित्याक खूब फंड येता तेजो. हांव एक गोष्ट हांवें पयलो एक निर्णय लास्ट टायम तुमी म्हाका टेक ओवर करतना हांवें चार्ज घेताना बरेचशा पत्रकारांक हांवें सांगिल्लें आशिल्लें पयलो एक मिटींग आय विल कन्वीन करतलो. एक हांव तांकां मेळटलो. एक म्हळ्यार आमचे ऑनरेबल युनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हे दोगांयकूय मेळून जो स्पोर्ट्सा संदर्भात म्हजे कितें विचार आसा म्हजें कितें धोरण आसा गोंय राज्याचें कितें धोरण आसा तें हांव तांचे मुखार मांडटलो. आणि खेलो इंडिया संदर्भात तुवें जो काही गोष्टी विशय प्रश्न उपस्थित केल्लो आसात तो तांचे कडेन डिस्कशन केले नंतरूच आमचे सगळे जे स्पोर्ट्स जाणकार जे आसात खेळ मळा वयले जें ज्ञान आसा तांकां विश्वासान केले नंतरूच हेजेर हांव तुमकां कमेंट करपाक शकतो. गोविंद बाब पयलींचे जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्ले तांकां केन्नाय विचारलें की नॅशनल गेम्स जर जाले ते म्हणटाले गोंया फाल्यां रेडी आहा. पूण आयज तुमी चार्ज घेता तेन्ना तुमकां जर विचारीत की जर नॅशनल गेम्सा खातीर गोंया आयज रेडी आसा काय ना? आय डोंट थिंक वी आर रेडी विथ द नॅशनल गेम्स. कित्या खातीर रेडी ना म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज म्हणटा काय बाकी कशें आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर बरेचश्यो काही गोष्टी आसा पण इन्फ्रास्ट्रक्चर चलता तर आज इट मीन्स दॅट वी आर नॉट प्रिपेर्ड. वी हॅव टू प्रिपेर. वी हॅव टू मेक प्रिपेर. देन ओनली इट इज पॉसिबल. कशें आसा वेन आय एम डुईंग अ वन स्टेटमेंट त्या वेळाचेर हांव एक लोकांचो लोकप्रतिनिधी म्हणून हांव स्टेटमेंट करतां. फटोवपाचें कोणाक काय ना.
जे कितें आसा ओपन आहा ट्रान्सपरन्सी म्हज्या डिपार्टमेंटाक आसतली ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी हांव उलयतां. तुम्ही आज पणजेचो आढावो घेतलो. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी स्पोर्ट्सा खातीर तुम्ही कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करपाक plan आहा? डेफिनेटली म्हजे मुख्य उद्देश जर कितें जर आसा जाल्यार आज जर एक नजर जर आमी गोंयचे खेळगड्यांचेर जर मारली जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांतल्यानूच आज स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी डेव्हलप जाल्ले आसा. बट शोकांतिकेची गोष्ट आसा की ह्या लोकांक आधार देणारो कोण ना, हांकां शाबासकीची थाप देणारो कोण ना. तांचे कडेन स्कील आसा, तांचे कडेन टॅलंट आसा, तांचे कडेन स्टॅमिना आसा, तांचे कडेन जिद्द आसा, चिकाटी आसा, पण थोडोसो त्यांचो वीक फायनान्शियल ग्राउंड असल्या कारणान बॅकग्राऊंड असल्या कारणान हे लोक मुखार वचपाक शकनात. आणि म्हणूनच ह्या सगळ्यांक मुखार हाडपा खातीर प्रत्येक गांवागांवांनी आमी म्हणून हांव म्हणटा न्ही बीपीएड जे टीचर जे आसा तांकां खबर आसतली ह्या भुरग्याची स्कील कितें आसा. म्हाका दिसता हांव उलयत आसतना म्हणिल्लें आसा यदा कदाचित म्हज्या मुखार असो एक भुरगो जर आयलो ताका एखादें खूब कमी आसा ताका जायना फायनान्शियल हेल्प जायना डिपार्टमेंट इज गोईंग टू फॉर्म्युलेट और आमी ज्यो काही गोष्टी तसोच जरी म्हालगडो जर आमकां एक मेळ्ळो जाल्यार ताका आमी भायले एकाडेमीज ज्यो आसात त्यो सध्या जो पर्यंत आमी आमचे दी इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें स्ट्रॉंग करना किंवा कोचीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो जसो तरेचो आमकां कोच जर मेळना जाल्यार तो कोच हाडून ताका बरें प्रॉपर ट्रेन करून तो आमी फक्त नॅशनल लेवलाचेर तो पावपाना. म्हजें स्वप्न आसा तो इंटरनॅशनल लेवलाचेर परजोळचो इतल्याच खातीर हांव परत एकदां युथाक हांव सांगता म्हज्या भाशणां हांव सातत्यान उलयतालो. आमी प्रत्येक आवय बापायक दिसता की भुरगो शिकचो खंय तरी कामाक लागचो 60 वर्सां थंय एका फॅक्टरीन किंवा एका सरकारी कार्यालयान तेणी घालचें. पण म्हाका दिसता एक स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी जर अशे तरेचे नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर जर परजळी जाल्यार जे 7 वर्सांची जे हार्ड एफर्ट तो त्या वेळाचेर घेतलो ती 60 वर्सांची तेजी कमाई आसतली हें हांव आजच्या युवकांक सांगपाक सोदतां. सर तुम्ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर कला अकादमीचो मुद्दो येता सो आता कला अकादमीचे कितें स्टेटस आसा? सांगिल्लें मरे हांवें तुका लास्ट टायम कला अकादमीचो स्टेटस जो आसा पळय न्ही तो तुमकां हांव इन्स्पेक्शन जालो नंतर सांगतलो. पण हांव तुमकां एकूच गोश्ट सांगता कला अकादमी इज गोईंग टू रिओपन बाय ऑगस्ट और सप्टेंबर ऑफ दीस इयर. हय कोचांचो विशय म्हणटा कोच खूब कमी आहा स्पोर्ट्सा भितर गोंयांत गव्हर्मेंटा कडेन. हय. तो इश्यू कसो डेफिनेटली आय विल रिझॉल्व द कोचीस इश्यूज. कारण कशें आसा न्ही हांवें वेनसडे आमी बैठक आपयलेले आसात. हांव पयलोच ताजे कॉमेंट करिना. तांचे थोडीशी आयडिया तांचे थोडेशे फीडबॅक घेतले नंतर वन बाय वन प्रोसेस हांव तुमच्या मुखार येतलो. कारण आज पर्यंत म्हजे सगळे मिडियाक आनी जे जे स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी आहा जितले डिपार्टमेंट हांवें सांबाळलेले आसात त्या सगळे एक्सपर्टांक घेवनूच हांवें निर्णय घेतिल्लो आसा. फाल्यां सकाळी कोणीनूच खंयच्या एका सरकाराचेर टिका जावपाक जायना हेजी हांव जबाबदारी घेतला. स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी बी घेवन खंयची कमिटी बीन क्रिएट करपाची फॉर्म हांवें करपाची ऑलरेडी उडयल्लें मरे सांगता मरे हांव तें करता मरे कितें आसा सगळ्योच कांय गोश्टी आतांच कितें विचारता रे. बरें थँक्यू थँक्यू सर.